नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणीक सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. कामगार खात्याच्या येवजण्यांचो लाभ घेवपाक कामगारांनी नोंदणी करची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दिल्लीत घेतली पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट. गुंतवणूक करताना सादूर रावचे, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. फ्युचर वेल्थ कॉन्क्लेव्ह 2026 केले उक्तावण. मॉन्सून सुरू जाय मेरेन जाय तितलो उदकाचो साठो राज्यांतल्या जलाशयांत आसा, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. 2025 दोनापावल आनी म्हापशांत जाल्ल्या दरोड्यांचो गोंय पुलिशेन लायलो तपास. 6 आरोपींक अटक करून हाडले गोंयांत. आता खबरो विस्तारान. कामगार खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर कामगारांनी खात्याकडेन नोंदणी करची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. आतां मेरेन 1,40,000 कामगारांनी नोंदणी केल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. एके कंपनींत 20 वर्सां परस चड काळ सेवा दिल्ल्या कामगारांचो भोवमान करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कामगार दिसा निमतान आयज लोकभवनात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार कामगार आनी रोजगार मंत्री आतनस्यो मोन्सेरात, कामगार आनी रोजगार आयुक्त राजेश असगांवकार आनी हेर मानेस्त माचयेर हजर आशिल्ले. 1,40,000 लेबर्स आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात किंवा वर्कर्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात आणि ही बेनिफिट 1,40,000 लोकांनी घेवची ही माझी इच्छा असा. जर ती घेयना आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा ती त्यांच्या पर्यंत पावना. म्हणून हे फावटीच्या कामगार दिनाच्या निमित्तान आम्ही ठरयलां की 100% कामगाराच्या निमित्तान ज्याची कंपनी आपल्या जितक्या कामगारांक आमच्याकडे रजिस्टर्ड केल्या, म्हणजे हांवें कित्याक 1,40,000 फिगर सांगली, गोंयांतली प्रत्येक कंपनी किंवा प्रत्येक इंडस्ट्री ज्या इंडस्ट्रीत 10 लेबराच्या वयर रजिस्टर्ड आसा, 10 लेबराच्या वयर जे काम करता तांच्याकडेन आमच्याकडे रजिस्टर्ड करप हे कंपल्सरी आसा. आणि म्हणून हांव आयच्या दिसा अपील करता की गोंयांत जर रजिस्टर्ड करिनासतना कोण उरले आसत जाल्यारूय बी तांच्याकडेन आमच्याकडे येवन आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे आणि कंपल्सरी करचे. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार 20 उद्देगीक कामगारांक श्रमगौरव, श्रमिक मित्र पुरस्कार भेटयले. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार 5 नव्या येवजण्यांची घोषणा केली. बांदकाम कल्याण मंडळा खाला विम्याचे संरक्षण आसतना कामगाराक मरण आयल्यार वा जखमी जाल्यार लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलें. प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स आमकां इन फ्युचर आमी स्कील ऑन व्हील हो कार्यक्रम सुरू करपाचे आसा. इन्क्लुडींग तुमच्या कंपनीन जर तांकां स्कील करपाक जाय, तुमी न्यूली एम्प्लॉईज घेतल्या आसा तेंची स्कील अपग्रेड करपाक जाय आसत जाल्यार वी आर रेडी. आमी त्या पद्दतीच्यो स्किल्स तांच्यो स्कील तांकां अपग्रेड करपा खातीर सरकार तयार आसा. दुसरो आमी जो म्हटला विच इज अ मेडिकल सपोर्ट फॉर द एल्डरली पेरेंट्स किंवा वर्कर्स किंवा दर किड्स हांकां दिवपा खातीरय बी आमी तयार आसा. तिसरी स्कीम विच इज एन कोचिंग सपोर्ट फॉर द चिल्ड्रन्स प्रिपेरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स किंवा फॉर द प्रोफेशनल कॉलेजीस. आमी पळयता की बरीच भुरगीं आतां कोचिंग्स घेतात, नीट, जेई हांच्या खातीरूय फीस हाय आसता. बट त्या भुरग्यांक सुद्दां 25,000 रुपया पर्यंत मॅक्झिमम ही फीस तांकां बेनिफीट कसो दिवपाचो हाजोय आमी स्कीम डिझायन केल्या. आनी चवथें, ज्याच्या भुरग्यांनी प्रोफेशनल कॉलेजीन एडमिशन घेतलां, मागीर ते नर्सिंग आसतलें, मेडिकल आसतलें, इंजिनियरींग आसतलें, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट हांव म्हणटा तें अप टू द 60,000 एन्युअली, नॉट वन टायम. भुरग्याचो कोर्स जर 3 वर्सां आसत जाल्यार 3 वर्सां अप टू 60,000 रुपया पर्यंत ताजी फीस ही आमी ताका पेड करतले. सरकारा कडल्यान हॅन्स फोर्थ ज्यांच्यांनी म्हणजे प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना हो सगळ्यांचो, जे जर तुमची कंपनीन भरला किंवा तुम्ही भरला जाल्यार बरें आसा. जर भरूंक ना किंवा हॅन्स फोर्थ आमी कंपल्सरी बँकें कडेन टाय अप करून
हो इन्शुरन्स हो सरकाराच्या वतीन भरलो वयतलो आणि चुकून एखाद्या कामगार भावाक ॲक्सिडंट जालो ताजें जर बरें वायट जालें आसत जाल्यार ताच्या घरच्यांक म्हणजे अप टू 2 लाख रुपया पर्यंतचो चेक हो सरकारा कडल्यान ताका दितले. कामगार दिसा निमतान ऑल इंडिया ट्रेड युनियनाच्या गोंय राज्य समितीन आयज पणजेंत रॅली काडली. राज्यभरातल्या युनियनाचे वांगडी कामगार ह्या रॅलींत वांटेकार जाल्ले. कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलोवप केलें. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन सगळ्या कश्ट करपी लोकांक, कामगारांक, श्रमजीवी लोकांक, शेतकारांक, जे चिरडल्ले पिळिल्ले लोकांक गोंयच्या आनी आख्ख्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवसाची उनवणीत परबीं दिता. कामगारांक ओव्हरटायम मेळोंक जाय, कामगारांक टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट, डेली वेजेस आणि अशे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दवरून कामगारांची पिळापीळ जाता. तेका लागून आमी म्हणटा एबॉलिश कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. कामगाराचेर जो हमलो जाता तो बंद करात, बेकारी वाडटा ती बंद करात, नोकऱ्यो तयार करात, स्वच्छ आणि स्वस्थ धान्य लोकांक दियात. हे जावन आसात आमच्यो मागण्यो. त्याच बरोबर कमीच कमी पगार अकुशल कामगारांक 30,000 आसपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी हालींच दिल्लीत वचून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन हांची भेट घेतली. येता त्या वेंचणुकेची तयारी आनी पक्षाच्या घटनात्मक विशयाचेर हे भेटेन विस्तारान भासाभास केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. येता त्या काळान गोंयान भाजपाच्या नव्या पक्ष कार्यालयाचे उक्तावण जावपाचे आसा. त्या निमतान पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी गोंयात भेट दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. दिल्ली विजीन हांव म्हणजे पार्टीचो अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांकां मेळपाक गेलो. म्हणजे पार्टीच्यो संघटनात्मक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली इलेक्शनाचे प्रिपेरेशन हाज्या नुसार तांच्या बरोबर डिस्कशन्स जाले आणि नक्कीच येता त्या काळात आमच्या पार्टीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. पार्टीचे लिडर्स वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान संघटनात्मक कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर विजीट करपाचे आसा. ताच्या संदर्भात हांव आनी आमच्या पार्टीचे स्टेट पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ह्या दोगांयनी मेळून तेचे कडेन उलयल्या. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट वेगवेगळे कार्यक्रम पार्टीचे जातले. गोंयांतल्या IIT प्रकल्पा खातीर राज्य सरकारान फार्मागुडेंतल्या जाग्याचो प्रस्ताव दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फार्मागुडेर IIT लागीं आशिल्ली सरकारी जमीन आनी IIT प्रकल्पा खातीर दिवपाचें थारायिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. IITची केंद्रीय समिती गोंयांत येवन ह्या जाग्याची पळोवणी करतली. ताचे भेटे उपरांत फुडली प्रक्रिया सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. IIT लँडाचे आमी तांकां ऑफर फार्मागुडीचेर हांगासर ITIक तेकोन जी सरकाराची स्वताची लँड आसा ती तांकां दिल्या, दिवपाचें थारायल्या. सो दॅट एकदां तांची टीम आयली मागीर ती फायनलायज जातली. फाटल्या 7 वर्सांत अर्थीक गुन्ह्या विभागान 500 कोटी रुपया परस अदीक रुपयांची फटवणुकीची प्रकरणां नोंद जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फटीच्या गुंतवणूक येवजणे पासत लोकांनी सांबाळून रावचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. फ्युचर वेल्थ कॉन्क्लेव्ह 2026च्या उक्तावण सुवाळ्यात ते आयज उलयताले. 1 ते 3 मे मजगती हे संमेलन पणजे आयोजीत केलां. गोंयांतली जर फ्रॉड पळयली आसत जाल्यार आय थिंक इन अवर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल हातूंतल्यान हांव क्लोजली मॉनिटर करता वीच इज मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज लोकांचे गोंयकारांचे पयशे हे चीट फंड्स आनी वेगवेगळ्या फंडांतल्यान गोंयकारांचे हार्ड अर्न मनी हे लुटलेले आसात. आनी हे कित्याक तर फक्त आमी डबल करून दिता पयशे किंवा आमी रिटर्न्स तुमकां म्हणजे फिक्स रिटर्न्स दिता. 3 म्हयने तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे दाखयल्या की तुमकां 6% रिटर्न्स आमी दिता जे बँकूय दिना एकदां म्हणटा. आनी अशा पद्दतीन हांव मेजर केसीस ज्यो फॉलोअप करता त्योच सांगता. हांव नॉट मायनर म्हणजे इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलांतल्यान ज्यो मेजर केसीस जे हांव पळयता पळय न्ही इट नॉट लेस दॅन 500 crores ऑफ रुपीज. इट मायट गो टू 800 to 1000 crores ऑफ रुपीज जे पयशे गोंयकारांचे लुटून गोंया भायले लोकांक आमच्या भुरळ घातल्या आणि ते पयशे घेवन
कोण तरी दुबईक बसला, कोण तरी लंडनाक बसला आणि कोण तरी गोंया भायल्या खंयच्या तरी स्टेटीत वचून बसला आणि गोंयांत ज्यांच्यांनी इन्व्हेस्ट केल्ले ते रडत बसल्या. ओके, त्यांच्यानी फक्त वचून केसी दिल्या, त्याच्या पलीकडे कांयच करूंक ना. इन्व्हेस्ट करतना सरकाराक सांगूंक येवंक ना. आमकां जर पयल्या स्टेजीर कळलो जाल्यार आमी ताका पयल्या स्टेजीर भितर उडयतले. गोंयकारांकडे पयशे भरपूर आसात, पण नाका थंय इन्व्हेस्ट करूं नाका. आमकां रायटली एट अवर ग्रॅज्युएट लेवल वी रिक्वायर्ड द फायनान्शियल लिटरसी फर्स्ट, सो दॅट वी कॅन इन अ प्रोफेशनल कॉलेजीस आसूं किंवा ग्रॅज्युएट कॉलेजीन आसूं, सगळ्या भुरग्यांक फायनान्शियली लिटरेट करप ही काळाची गरज आसा. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। चे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, खासदार मोहम्मद हनीफा उपस्थित आशिल्ले. हे प्रदर्शन 14 मे मेरेन लडाखात चालू आसतले. दीपो भव, खुद ही दीपक बनकर दुनिया को और आत्मा को प्रकाश दीजिए. ये उपदेश किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देने के लिए बहुत प्रेरणा रूप है. और आज ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष यहाँ जनता के दर्शन के लिए खुले रखे गए हैं. तो मेरा सभी लेह लद्दाख करगिल के निवासियों से आग्रह है कि मौका 75 साल के बाद यहाँ के जीवन में आया है, इसका सभी लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है. राज्यात मॉन्सून सुरू जाता मेरेन गरज आसा तितल्या उदकाचो साठो राज्याच्या जलाशयांत आशिल्ल्याची माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. पणजे डिसलायनेशन प्लांट सुरू करपाची शक्यताय खातें तपासून पळयता अशें तांणी सांगलें. ह्या खातीर अभियंताचो पंगड लक्षद्वीप आनी चेन्नयत भेट दिवन थंयच्या डिसलायनेशन प्रकल्पाचो अभ्यास करतले अशी माहिती तांणी दिली. हो एक आमकां तातडीचो उपाय आसा. त्यात खातीर एखादी 2 वर्सां 3 वर्सां लागू शकतात. पूण एकदां तें जालें डिसॅलिनेशन, फॉर एग्जाम्पल तुजे पणजे सिटीन कारण दर्याचें उदक भरपूर आसा. आमचे इंजिनियर स्टडी करतात. हांवें 1-2 जाण इंजिनियर आयडेंटिफाय केल्यात की ते मद्रास वतले चेन्नय आनी थंय वचून पळयतले कारण चेन्नय ते प्लांट आसा. तसोच मागीर तुज्या एक लक्षद्वीप म्हणटा थंय एशियांतलो सगळ्यांत मोठो प्लांट थंय करतात. म्हणजे हांवें तांकां दोनी कडेन वचून पळोवन या म्हटलां. प्लस एजन्सी कोणा तेणें कॉन्टॅक्ट कर म्हटलां की जेणे करून डिसॅलिनेशन जर शक्य जालें जाल्यार तो एक प्लांट घेवपाचो. तो घेतलो की मागीर आमकां बंधारे बांदपाचे, बंधाऱ्यांत कितलें उदक उरना, डॅमाक कितलें उदक उरना ही काळजी नाशिल्ली. कारण आतां बरेच अरेबियन कंट्रीज जे आहा पळय न्ही थंय डिसॅलिनेशन मोठ्या प्रमाणांत डिसॅलिनेशन करून मोठ्या प्रमाणांत तें उदक वापरतात. ऑल गल्फ कंट्रीज, इवन युरोपाक सुद्दां काही ठिकाणी हें उदक वापरतात. मांद्रे मतदारसंघातल्या तुया रवींद्र भवन बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल केले. मांद्रे मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तांणी ऑनलायन पद्दतीन मुखेलमंत्र्यांनी भूमिपूजन केलें. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मोवेन गुदिनो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मांद्रेचे आमदार जी तारुलकार, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस, वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकार आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले. आमदार जी तारुलकार हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत 75 कोटी रुपया खर्चून उभारपाच्या ह्या रवींद्र भवन प्रकल्पाचे भूमिपूजन जालें.
फाउंडेशन स्टोन आज आम्ही JSIDC आमचे JSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो ऑलमोस्ट 78 कोटीचा प्रोजेक्ट आता आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातला. म्हाका खबर आहा फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आणि एक लोकांचे जे स्वप्न आशिल्ले की पेडण्या तालुक्यात सुद्धा अशा पद्धतीचो रवींद्र भवनाचो प्रकल्प जावचो जेणे करून लोकांक नाटका पासून वेगवेगळे एंटरटेनमेंट कार्यक्रम पळोवपा खातीर मेळचे. तांकां प्रत्येक फावटी कलाकार मिळून मेळचे पडचे न्ही. ते प्रकल्प आज त्यांनी खास करून आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तान त्याचं फाउंडेशन स्टोन घालून घेतलो. हो प्रकल्प जाता तिथे बेगीन पुराय जातलो. 2025 दोनापावला आणि म्हापशा जाल्ल्या दरोड्याच्या प्रकरणांतल्यान 6 आरोपींक गोंय पुलिशेन अटक केल्या. फाटल्या वर्सा 20 एप्रिलाक दोनापावला आणि 7 ऑक्टोबराक गणेशपुरी म्हापशा हे दरोडे पडिल्ले. फाटल्या वर्सभरान ह्या दरोड्यांचो खोलायेन तपास करून गुन्यांवकारांक अटक करपाक गोंय पुलिशेक यश आयला. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आणि गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेन हे विशीं माहिती दिली. दो डकैतियां हुई थी गोवा में, दोनों नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, एक दोनापाल में और एक मापसा. और हम लोगों ने अक्यूज्ड बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन क्योंकि मेन अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुए थे, उनको सेंटर करने वाले कुछ लोग अरेस्ट हुए थे जो हमने शेयर भी किया था आपसे. इस केस में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 5 अक्यूज्ड तो गोवा लाया गया और वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में. इन अरेस्ट से ये पता चलता है क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं और बीच में ये क्राइम के बाद बांग्लादेश एस्केप कर गए कि गोवा पुलिस अगर कोई इस तरह का मेजर क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर पूरी तरह से सचेत है. मतलब डिफरेंट जगहों पे इनका 15-20 साल से क्राइम का इतिहास है. 2010 से इनका क्राइम का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स में. तो ये लोग बड़े ही शातिर अपराधी हैं एंड वी आर हैप्पी दैट फाइनली वी हैव अरेस्टेड देम एंड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ लॉ एस्टॅब्लिश्ड. गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक राहुल गुप्ता हांच्या फुडारपणाखालच्या पथकान हो सोद लावपाक म्हत्वाचें काम केलें. आपल्या कारकिर्दींतलें हे एक आव्हानात्मक प्रकरण आशिल्ल्याचें सांगून ह्या गुन्यांवाचो तपास कसो लायलो हे विशीं तांणी विस्तारान माहिती दिली. इतने शातिर थे कि इन्होंने जो घर चूज किए थे दोज वर इन आइसोलेटेड एरियाज जहाँ पे सीसीटीवी आसपास सीसीटीवी नहीं था. और जिस घर के अंदर भी जब इन्होंने डकैती अंजाम दी उसके बाद वहाँ के सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा के ले गए. तो इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था कि आप जनरली रिलाय करते हो कि सीसीटीवी फुटेज कहीं से मिल जाए. उसके बाद कहीं पे कोई अगर नॉन अक्यूज होता है तो कोई ना कोई बता देता है कि हाँ सर वो इस तरीके का एक वो कबाड़ी वाला है जो कि आता है यहाँ पे उसने शायद किया हुआ, लेकिन कोई इसमें आई विटनेस नहीं था, कुछ नहीं था. मास्क वगैरह पहने हुए थे लोग. So it was a very challenging case, one of the most challenging cases that we have seen in our careers. टेक्निकल सर्वेलेंस पूरा किया गया. सीसीटीवी फुटेजेस जहाँ मिले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जहाँ इनके फुटप्रिंट मिले वो सब हमने आइडेंटिफाई किया और वो फुटेज बहुत क्रूशियल साबित हुए क्योंकि उन्हीं फुटेजेस की वजह से हम अक्यूज आइडेंटिफाई कर पाए. उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया फिर उनके पीछे लगे बट वो जब तक हम पकड़े जाते वो फिर बांग्लादेश एस्केप कर गए थे. तो दैट वाज द चैलेंज. फिर उसके बाद लेकिन तब भी वी वर वेटिंग कि कभी ना कभी दे विल कम बैक एंड वी विल लैंड देम. इसके हमने सारा बैकग्राउंड सारे स्टेट पुलिसेस के साथ और सीएपीएफ्स के साथ शेयर किया था. इट इज फर्दर रिवील्ड दैट अक्यूज्ड वर वेल इक्विप्ड विद वेपन्स टू थ्रेटन द रेजिडेंट. जैसे इन्होंने नाइफ, सिकल, हथौड़ा, हैमर वगैरह ये सब लेके आते थे ये लोग और ये वेपन इन्होंने लोकल मार्केट से परचेज किए थे. अभी हम इसका सोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं. और एक गजाल रोटरी प्रमाण लक्षात दवरची की आम्ही कोर्स तयार चालू केला आडवय पंचायतीन आणि तो कोर्स जो आसा हँडलूम मशीन्स आसा ताचेर टॉबेल्स किंवा चादरी आणि बाकीचे सगळे आणि ते आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपान ज्यो महिला आसा तांकां ट्रेनिंग कोर्स चल्ला. जवळ जवळ आतां 76 बायलो थंय 3 महिने हे प्रशिक्षण घेतले आणि 4 मतदारसंघात तुम्ही हे काम जर चालू केले जाल्यार नक्कीच महिला शक्ती अभियान जे माननीय प्रायम मिनिस्टर म्हणटात ते फुडें सरपाक तुमचो हाताक लागतलो. एक गोंयांत मोठ्या उत्साहान ते
प्रमोट करतात आणि फोंड्या वाठारांत एक रिक्षा ऑलरेडी रोटरी क्लब ऑफ फोंडा तर्फे तांणी दिल्ली आणि सदांच एक वुमन एम्पावरमेंटा खातीर तांचें काम चालू आसा आणि त्या हेतून मडकय मतदारसंघात एक तरी असो प्रयोग जावचो ह्या हेतून आम्ही प्रयत्न केलो तो आज सफल जाता. हे बऱ्याच जणांना माहिती असेल की रोटरी क्लब ही जागतिक संस्था असून म्हणजे NGO आहे जागतिक आणि जवळजवळ जगामधल्या 200 देशांमध्ये रोटरीचं काम आहे ज्यामध्ये 45,000हून अधिक क्लब कार्यरत आहेत आणि 14 लाखापेक्षा जास्त मेंबर निस्वार्थीपणे रोटरी क्लबमध्ये काम करत असतात. मुख्यत्वे करून रोटरी क्लबचं काम हे मेडिकल म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टीने काम करण्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये रोटरी क्लब काम करते आणि जागतिक शांततेची पुरस्कार करण्यासाठी रोटरी क्लब अग्रेसर आहे. 57व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारूच इफ्फीचे महोत्सव संचालक म्हूण नामनेचे चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक आशुतोष गोवरेकर हांची नियुक्ती केल्या. आपल्याक ही संद मेळप ही अभिमानास्पद आणि खोशेची गजाल आसा अशी प्रतिक्रिया गोवरेकर हांणी दिल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसवपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 साध्वी सैल हेणी पत्रकारां कडेन उलोवप केलें. आपणे गोंयकारांची ताक आनी मोग आयज पळयलो अशें ही सर्त जिखून गोंयांत आयल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तिणें सांगलें. ज्या परी तुमी आपणाक मोग आनी तेंको दिला तसोच तेंको गोंयच्या प्रत्येक धुवेक दिवचो, जाका लागून ती फुडें सरतली अशें साध्वी सैल हांणी म्हळें. यही कहना चाहूंगी कि आज मैंने गोवन लोगों की पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ देखी है एंड साथ ही में मैंने अब साथ लोग मेरे लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो देख के बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है. एंड मेरे पेरेंट्स जो है उनके आंखों में पूरी तरह आंसू भी आ गए थे जब उन्होंने इतना प्यार देखा आप सबकी ओर से. तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपने जैसे इस बेटी के लिए अपना साथ दिया है वैसे हर गोवा की हर बेटी के लिए आप अपना पूरा साथ दे ताकि वो भी किसी मंच पे जाके या फिर कभी अपने प्रोफेशन में पूरी तरह शाइन कर पाए. तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहूंगी. यही है मेरा फीडबैक. जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गोवा भले सबसे छोटा स्टेट है बट ऑल्सो बहुत ताकतवर स्टेट भी है और हम जाने जाते हैं अपने फूड हॉस्पिटैलिटी के बारे में. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं इस चीज़ को पूरे इंडिया तक पहुंचा पाऊं और इस चीज़ को एक वर्ल्ड वाले मंच पर भी लोगों को समझा पाऊं, दिखा पाऊं अपना कल्चर. एशियन बॉक्सिंग 15 वर्सां आणि 17 वर्सां सकयल्या वस्तादपण सर्तीन भारताची 56 वांगड्यांचो पंगड आयज सावन आपले खेळा अभियान सुरू करता. उझबेकिस्तानाच्या ताशकंदात ही सर्त जाता. हातूंतल्या आशियांतले तरणाटे बॉक्सर वांटेकार जातले. हे सर्तीन बायलां आनी दादल्यांच्या गटान बरो आनी संतुलीत पंगड घेवन वांटेकार जाता. 15 वर्सां सकयल्या बायलां आनी दादल्यांच्या पंगडान 13 खेळगड्यांचो आस्पाव आसा.
जाल्यार 17 वर्सां सकयल्या गटान बायलां आनी दादल्यांच्या गटान 15 बॉक्सर वांटेकार जाता. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स मदीं खेळ जातलो. आयज सांजे 7:30 वरांचेर जयपुरांत स्वामी मानसिंग स्टेडियमाचेर ही मॅच सुरू जातली. सध्या राजस्थान रॉयल्स गुण वळेरेंत 4थे सुवातेर आसा, जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्स 7वे सुवातेर आसा. काल राती जाल्ल्या खेळान गुजरात टायटन्स रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 4 गड्यांनी हारायले. गुण वळेरेंत रॉयल चॅलेंजर्स 2रे सुवातेर जाल्यार गुजरात टायटन्स 5वे सुवातेर आसा. आता पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.1 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.5 सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. कामगार खात्याच्या येवजण्यांचो लाभ घेवपाक कामगारांनी नोंदणी करची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी दिल्लीत घेतली पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट. गुंतवणूक करताना सादूर रावचे, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फ्युचर वेल्थ कॉन्क्लेव 2026 केले तांणी उक्तावण. मॉन्सून सुरू जाय मेरेन जाय तितलो उदकाचो सांठो राज्यांतल्या जलाशयांत आसा, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. दोन 2025 दोना पावला आनी म्हापशांत जाल्ल्या दरोड्याचो गोंय पुलिशेन लायलो तपास. 6 आरोपींक अटक करून हाडले गोंयांत.